यानफुडें सगळ्या सरकारी खात्यांक इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती केल्या। मुख्य सचिव, महामंडळाचे अध्यक्ष, सरकारी संस्था आणि खात्यांच्या प्रमुखांक 20 ते 30 लाख रुपया मेरेन इलेक्ट्रिक गाडी घेवपाक मेळटली। तशेंच कार्यालयाच्या वापरा खातीर 15 लाखां मेरेनची चारचाकी जाल्यार 2 लाखां मेरेनची दुचाकी घेवपाक मेळटली। ह्यान फुडें खंयच्याच सरकारी खात्याक पेट्रोल वा डिझेलाचेर चलपी दुचाकी वा चारचाकी घेवपाक मेळची ना। ह्यान फुडें सगळ्यो गाडयो ज्यो आसतल्यो त्यो ईव्हीज घेवच्यो पडटल्यो, म्हणजे इलेक्ट्रीक व्हेकल्सच घेवच्यो पडटल्यो। फायनान्स डिपार्टमेंटान हे विशींचो ऑफिशियल मेमोरंडम जारी केला। आतां खंयच्या खात्यांक ह्यो गाडयो घेवपाक मेळटल्यो त्यो आमी जाणून घेवया। तर चीफ सेक्रेटरी, चेअरपर्सन ऑफ गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन्स अँड ऑटोनॉमस बॉडी ज्यो आसात तांकां 30 लाखां मेरेन ज्यो ईव्हीज आसात त्यो घेवपाक मेळटल्यो। त्यान फुडें ज्यो आसात सेक्रेटरीज टू गव्हर्मेंट वायस चेअरपर्सन, गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन्स अँड ऑटोनॉमस बॉडीज आसात तांकां 25 लाखां मेरेन ज्यो कारी आसात इलेक्ट्रीक त्यो घेवपाक मेळटल्यो। ताच्यान फुडें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मॅनेजिंग डायरेक्टर्स, गव्हर्मेंट ओन कॉर्पोरेशन्स अँड ऑटोनॉमस बॉडीज ज्यो आसात तांकां 20 लाखां मेरेन ज्यो कारी आसात त्यो घेवपाक मेळटल्यो। आनी चवथीची कॅटेगरी आसात त्यो ऑफिशियल युजा खातीर, म्हणजे रोजच्या वापरा खातीर ज्यो गाडयो आसात त्यो 15 लाखां मेरेनच्यो कारी आनी 2 लाखां मेरेनच्यो दुचाकी आसात त्यो घेवपाक मेळटल्यो, अशे तरेची सक्ती केल्ली आसा। ह्या आदी प्रमोद सावंत सरकारान ज्यो पर्यटक गाडयो आसात, ज्यो दुचाकी वा म्हणा किंवा चारचाकी आसा त्यो इलेक्ट्रीक घेवपाची सक्ती केल्ली। आनी ते उपरांत आतां सरकारी वाहनां जी आसात ह्यान फुडें जी आसात ती सगळीं वाहनां इलेक्ट्रीकच घेवपाक मेळटली, पेट्रोल वा डिझेलाचेर चलपी गाडयो घेवपाक मेळच्यो ना, अशी तरेची सक्ती केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सुशांत गावस।